प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 26 वोड 24 ते 35 पर्यंत 24 to 35. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकया. सोमयान देवाक दिन वाचल्या उपरांत ताणी उंडे केल्ले त्या जाग्या लागीं आनीक ओडी तिबेरियासा थावन पावलेली. जेजू थंय नासलो पूण लोकांन देखले आनी ताचे शिसूय थंय नात म्हूण पळोवन तो लोक व्हड्यांनी चडून जेजूचे सोदीक कफरनाहूमा आयलो. जेजू जिविताचो उंडो. तो ताका तोंडीर मेळ्ळो तेन्ना ताणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगतां, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन धादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्या. खावन सोरता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेवनाका, पूण सासणीक जिविताक तोखता तसल्या खाणां खातीर त्रास घेया. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण पूत देवा बापान ताचेर आपलो शिक्को मारलो. तेन्ना ताणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरात. हेच तें देवाक जाय तें काम. ताणी ताका म्हणलें, तशें जाल्यार खुणा पळोवन तुजेर आमी भावार्थ दवरचे खातीर कसली खुणा करून आमकां दाखयशी? कितें कोत्तलोय तूं? आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मान्ना खेलो, ताणें तांकां सुर्गेचो उंडो खावंक दिलो अशें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, खरेंच हांव तुमकां सत्य सांगतां, मोइसेसान तुमकां सुर्गेचो उंडो दिवंक ना, म्हजो बाप ही तुमकां खरो सुर्गेचो उंडो दिता. कित्याक जो स्वर्गांत थावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणी ताका म्हणलें, सायबा, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, जिविताचो उंडो तो हांव. म्हजेशी येता ताका कधीच भूक लागची, आनी म्हजेर भावार्थ दवरता तांकां कधीच ताण. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता तेन्ना भाव भयणीनो, हें जी उतरां जेजू आमकां आयज सांगता वा त्या परचेक सांगतालो ती केन्ना घडलीं? जेन्ना जेजून त्या पयल्या दिसा 5,000 लोकांक 5 उड्यांनी आनी थोड्या मासल्यांनी तांकां जेवण घालूंक दिलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना लोकान जेजूक पळयलो की ताणें ही मिलां केली, ताणें तांकां हें जेवण दिलें, ते कितें चिंतताले? आतां जेजूक आमी राजा करुया आनी जेजू जेन्ना राजा जातलो आतां आमकां फुकट जेवण मेळटलें, आमकां खाण मेळटलें, आमकां कसले त्रास आसचे ना. आनी हो जो राजा आमचा आसा तो आमकां सगलें दादोशी दिलो, आमकां आनी कसलेच कोश करपाची गरज ना आतां. पूण भाव भयणीनो, त्या वेळार आनी आयजूय लोक चुकलोलो, तांचें चिंतप चुकलेलें आसलें. कित्याक? ती समजतालीं की जेजूक राजा करून जेजू फकत तांची पोटां भरतलो, जेजू तांकां जेवंक दितलो, तांची ताण पयस करतलो. पूण जेजू आयज कितें सांगता? 35 वडीन आमकां कितें सांगता? तो म्हणटा, जिविताचो उंडो तो हांव. म्हजेशी येतात तांकां कधीच भूक लागची ना, आनी म्हजेर भावार्थ दवरतात तांकां कधीच ताण लागची ना. परतून वाचता भाव भयणीनो, 35 वड.
जिविताचो उंडो तो हांव जेजू म्हणटा. म्हजेशी येतात तांकां कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर बावर दवरतात तांकां कदींच ताण लागची ना. भाव भयणीनो, आमी सगळीं आमी भावार्थी म्हणटा. आमी सगळीं म्हणटा की आमी जेजूचे पाटलावदार. आमी सगळीं म्हणटा की खरेंच आमी ताजें उतर सजमता, ताजें उतर पाळटा, ताजे उतराचेर आमी बावार्थ दवरता. तर जेजू आयज जें सांगता तें सत, वो आमी जें चिंता आनी आमी जें कोत्ता तें सत. देवाचें उतर सदांच सत. जें देवाचें उतर म्हणटा आनी जेजून आमकां हें उतरान सांगलां तें जावन आसा सत. तर जेजू कितें म्हणटा? जिविताचो उंडो तो हांव, म्हजेशी येतात तांकां कदींच भूक लागची ना. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूशी येता आमकां जेवण करपाची गरज ना, आमकां रांदपाची गरज ना, आमकां बाजारान वचोन भाजी मांस जें आमकां हाडूंक जाय तें आमकां करपाची गरज ना. वय भाव भयणीनो, गरज आमकां तें आमच्या पोटाचें आमी सदांच पळोवंक जाय. आमकां रांदूंक जाय, आमकां जेवण करूंक जाय आनी आमकां जेन्ना ताण लागता आमी उदक पिवंक जाय. पूण भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू म्हणटा जो म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी जो म्हजेर बावर दवरता ताका केदींच ताण लागची ना. ही ताण आनी भूक खिची म्हणटा तो. ही ताण आनी भूक जावन आसा आमच्या आत्म्याची. भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे कडेन जेजू आसा, जेन्ना जेजू आमच्या भितर जियेता, आमी खरेंच जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरून एक नवी रचना जाता, आमचो आत्मो आमचें काळीज जें जावन आसा एकदम नवें जाता, तेन्ना जेजू येता आनी आमच्या भितर आमच्या काळजान आमच्या आत्म्यान तो आपलें घर बांदता आनी तो आमचे भितर जियेता. आनी जेन्ना आमचे कडेन जेजू आसा आमच्या आत्म्यान, तेन्ना आमकां केन्नाच भूक लागची ना, केन्नाच ताण लागची ना. कित्याक जेजू आमचे भितर आहा, ताजें उतर आमच्या सवे आहा आनी पवित्र आत्मा आमचे सवे आहा. आनी जेन्ना भाव भयणीनो आमी ह्या पवित्र आत्म्या कडेन आयकता, पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकता, ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता. कित्याक देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मा जावन आसा एक. जेजू, पवित्र आत्मा, देवाचें उतर, सगळीं जावन आसा एक. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमकां पवित्र आत्मा आमकां वाट दाखयता आनी आमी तें उतर पाळटा, तेन्नाच की आमी एक जैतवंत जिवीत जियेता, एक खरें क्रिस्ती जिवीत जियेता, एक भावार्थाचें जिवीत जियेता. आनी खरेंच आमकां जें जेजून घडलां खुर्सार तें आमी भोगूंक फावो आमी फावो जाता. हें देवाचें जें बरें केलां आमकां जिवीत जेजून खुर्सार मरण आमचे पासत. देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवोर्त आमी आयकता, आमी एकाच मनान आमच्या दवरुया की खरेंच जेजू आमच्या सवे आहा. जेन्ना आमी ताका आमचो सोमीय दोनी आनी आमचो देव म्हूण मानलो आनी जेन्ना तो आमचे भितर आहा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा, आमकां गरज ह्या देवाच्या उतराचेर चतराय दवरपाक, देवाचें उतर शिकपाक, देवाचें उतर नियाळ करपाक, देवाचें उतर दिसपट्टे जिवीन पाळपाक. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर करता तेन्ना आमकां केन्नाच भूक लागची ना, केन्नाच ताण लागची ना. कित्याक हें जें उतर आमच्या भितर आसा हें उतर आमी पाळटा आनी हें पाळटूच आतां आमकां देव सगळें आमकां फावो करता. आमच्या जिवितान सगळें आमकां जैतवंत जिवीत भोगूंक आमी फुडें सरता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या उतराचेर आमी नियाळ करता, आमी आमची चतराय जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया. आमी तो आमचे भितर आसा, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा आनी आमी जेन्ना उतर पाळटा आनी तें कोत्ता, आमी आतां ह्यो स्वर्ग आमी ह्या संवसारांत जियेता. खरेंच आमकां केन्नाच ताण आनी भूक लागची ना. आमकां सगळें दादोसी मेवतलें जें जेजून घडोवन हाडलां आनी तेजे उपरांत मरतकूच आमी सर्गीचें सूख भोगूंक आमी पावतले. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस सांगोड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाची जतन तुमकां सगल्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक कोट तुमकां सगल्यांक हांव